ते पाप बीजेपीचे पाप न्ही हे हांव मुद्दामून सांगपाक सोदतां। राज्याचो डेव्हलपमेंट जेन्ना टुरिस्टीक स्टेट म्हणून करता तेन्ना वेगवेगळ्यो गजाली ताका आमी सोयराचार म्हणूंक शकना। ऑफकोर्स टुरिजम स्टेट असल्या कारणान वेगवेगळ्यो टुरिस्टीक स्टेट हांगासर ज्यो पयलीं पासून आयल्या तेजे सगळो ब्लेम हाडून आतांच्या सरकाराचेर मारले म्हणून जावचें ना। सरकार इज अ गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस। केन्ना तरी बीजेपी आसतली, केन्ना तरी काँग्रेस आसतले। एकदां काँग्रेसचे अपोजिशन लिडर विसरल्या पयलीं काँग्रेसूय हांगासर सत्तेन आशिल्ली ती, कारण खूब वर्सां जालीं म्हटल्या उपरांत तांकांय विसर पडला आनी फुडें काय आनी होप्स दिसना परत एकदां केन्ना तरी सत्तेन बीन येता। हांव तितूनय वचना, पण एनी हांव माय बेस्ट विशीस हांव इतकेंच सांगता, कारण इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस। त्या खातीर हे आमी जेका पाप बीन म्हणटा पळय न्ही, ते पाप बीजेपीचे पाप न्ही हे हांव मुद्दामून सांगपाक सोदतां। कारण आफ्टर ऑल एखादें गव्हर्मेंट डिसिजन घेता ते फुडल्या गव्हर्मेंटाक त्याच पद्दतीन कंटिन्यू करचें पडटा। आफ्टर ऑल इट इज अ बिजनस, इट इज अ इंडस्ट्री, इट इज अ टुरिस्टीक स्टेट। ताच्या खातीरय कांय गजाली ज्यो आसा ह्यो फुडें व्हरच्यो पडटा।